तुम्ही आयच्यान कॅम्पेन तुमचे स्टार्ट करता परवरी एरियात किती समजूत आयच्यान आज 14 जानेवारी आणि प्रचार आयच्यान आम्ही प्रारंभ करता. प्रचारा खातीर आम्ही आज वता आसतना पयले आमी चावडी वेताळाक पांय पडून आमी सदांच सुरवात केल्ली आसा. 2012 जाली, 2017 जाली. आज 2022चे इलेक्शनाचे वता आसतना देवाचे आशीर्वाद घेवन आमी आमच्या सगळे लोकांचे आशीर्वाद, लोकांचो तेंको घेवन आज पर्यंत निवडणूक जिखून पूर्ण न्याय करपाचो प्रयत्न केला आमदाराच्या खात्याला. लास्ट 10 वर्सांची जर्नी गोंया खातीर आनी पर्वरी खातीर जोडून आमी एकूच प्रयत्न आसा की गोंयचें अस्तित्व राखता आसतना पर्वरीचें मॅक्झिमम डेव्हलपमेंट जावचें. आज 2022 वता आसतना आमी बीजेपीन भितर सरिल्ले आसात आनी बीजेपी बरोबर फुडें वता आसतना आमी आज आमचो प्रचार प्रारंभ करता आसतना देवाचो आशीर्वाद घेतला. आज पयलो आमी एक मायणा गांव सुकूरचो कंप्लीट करून हाऊस टू हाऊस करतले. आज जसो देवाचो आशीर्वाद घेतला आमी चावडेक, तसो सुकूर आमी चर्चीन वचून वाती लायतले. थंय देवाची आमी प्रार्थना करून वी वील टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम द चर्च. थंयच्यान मागीर वयर रामबडेश्वराक थंय देवळान आमी जे पारंपारीक एवरी टर्म वी हॅव बीन डुईंग सेम थिंग वी वील कंटिन्यू दीस टायम अँड वी वील एन्श्युअर दॅट जे आमी लोकांक प्रॉमिसीस केल्या थोड्यो गजाल्यो उरल्या. लोकांची अपेक्षा खूब आसात आनी तो समज अपेक्षानुसार काम करतले जाल्यार सगळ्यांनी एकजुटून काम करपाची गरज आसा. वेगळे वेगळे नवे अमिशा दाखोवपी पार्ट्यो येवंक लागल्या. बाकीचे राजकारण करपाक 3 म्हयन्या खातीर पॉलिटिकल टुरिजम म्हणत नाल्यार कित्या खातीर गोंया आयिल्ले आसात. तेन्ना गोंयकारांनी शितूर रावपाची गरज आसा. वी हॅव टू बी क्वायट अलर्ट इन वॉट वी आर डुईंग. त्याच टायमार हे करता आसतना कोवीड वाडत आसा and we have to also ensure that we follow every protocol, wearing of mask, sanitizing ourselves and keeping social distance. So आमी आमचे आज मिस्टर माने बीजेपीचे प्रभारी आमचे इथे आयिल्ले आसा. तशेंच आमचे पर्वरीचे बीजेपीचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब किशोर आस्तोडकर, मंडळाचे बाकीचे पदाधिकारी, आमचे सगळे पंचायतीचे झेडपी, सरपंच, पंच सदस्य, आमचो उत्तर गोवाचो अध्यक्ष, झेडपी अध्यक्ष बाब कार्तिक कुडणेकर, हे सगळे आज येवन आपलो सगळ्यांचो सपोर्ट दाखयता आसतना एक स्ट्रॉंग विचार घेवन आमी पर्वरीक फुडें वतले. एक इम्पॉर्टंट आसा की ह्या फाटी इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ विनिंग बट इट इज क्वेश्चन ऑफ डिलिव्हरिंग वॉट पीपल नीड मॅक्झिमम अँड वॉट आर वेटिंग फॉर. आनी ते दिवपा खातीर आमचो मॅक्झिमम प्रयत्न आसतलो. सगळ्यांचो विश्वास, सगळ्यांचो आशीर्वाद घेवन आमी फुडें वता आनी देवाचो आशीर्वाद घेवन तसोच लोकांचो असोच विश्वास फुडें आसतलो अशी आशा बाळगिता. आनी आयच्या दिसाक आमी सगळ्या आमच्या सपोर्टरांक थँक्यू म्हणटा की एक शॉर्ट कॉलर किपींग ऑल प्रोटोकॉल्स एक बारीक इल्लेच लोकांक आपयल्ले, तातूंतल्यान आमी आज प्रारंभ केला आमचो प्रचार. आनी वी हॅव अ लॉंग वे टू गो. इन दीस आय सीक सपोर्ट फ्रॉम ऑल आवर वेल विशर्स, सपोर्टर्स नॉट ओनली ऑफ पर्वरी बट ऑल नेबरिंग एरियाज, की बीजेपीचे आमी 22 जे म्हणटा ते करपाक सगळ्या मतदारसंघात म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी बऱ्या प्रमाणात विचार मांडून वचपाची गरज आसा. आनी पर्वरच्या मतदारसंघात सगळ्यांनी आपापल्या हातान ऑलरेडी रोवन उबो रावला, ताजेर सगळ्यांनी आपापली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतिल्ली आसा. जिखतले हातून कांयच दुबाव ना. इट इज ओनली द थिंग दॅट वी नीड टू गो अहेड अँड एन्श्युअर दॅट द ड्रीम्स ऑफ आवर पीपल आर फुलफिल्ड. सर तुम्ही 2 टर्म इंडिपेंडंट म्हणून आले, फर्स्ट टाइम तुम्ही पक्षांच्यान वयता, कितें डिफरंट दिसता तुमकां? डिफरंट कितें कळून येता? अपक्ष आसतना आमी पक्षूच कशे आशिल्ले पूण सिंबला शिवाय आशिल्ले. आतां पक्षान भितर सरले. बीजेपी इज अ नॅशनल पार्टी आनी प्रायम मिनिस्टर मोदीजीचे विचार सेंटराक डेव्हलपमेंट आमकां गोंया जे मेळ्ळा आनी स्टेट आनी सेंटर जेन्ना इक्वेशनान आमी भोंवता ते बीजेपी एंड बीजेपी इट इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन. दिखतले आनी बीजेपी सरकार फॉर्म करतले हातून कांयच दुबाव ना. आनी हातून आमचो एक रोल इम्पॉर्टंट जे आमी आतां पर्यंत विचार घेवन आयला. हांवें पयलींच्या माध्यमांतल्यान म्हणलां रोहन पार्टीन आयलो म्हणून रोहनाचे विचार चेंज जायना म्हणून, पूण पार्टी घट करप, पार्टी स्ट्रेंथन करप, एट द सेम टायम एन्श्युअर दॅट वॉट गोवन्स हॅव बीन लुकींग फॉर ते तांकां डिलिव्हरी करप हो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो. तातूंत बीजेपी पार्टी बरोबर आज रावन वी वील एन्श्युअर दॅट इज वी ग्रो द पार्टी, वी वील एन्श्युअर दॅट द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ गोवन्स ऑल्सो आर मेट.